सुरुवात एक गीत घेऊया 813 पेज नंबर 6. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू करपा देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता फेर्नांडीस फॅमिली हांच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या इनासियो आफोन्सो हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सगळ्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आतिश्वास आपली बरे भलायके पासत मागूंक लायता. देवान ताका पेकोणेचो हात लावंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोजेन आल्त चिकाली, वॉटर टँक, जोझफ फ्रांसीस, इग्रेजा आर्थूर फेर्नांडीस, माटवें दाबोली रेमिडियस फेर्नांडीस, आल्त दाबोली वालीस सायड सायमन पेरेरा, आल्त दाबोली बिहायंड NSD आल्झिरा दा कोस्ता, नाकेली सुझी रॉड्रिगीस, देवसा पिकेन मारियान फेर्नांडीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाचे पासत. खेरीत भाशेन आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाचेय पासत मागुया. तांच्या मनान देवान बरी बूद घालूंक आनीक जे TCP डिपार्टमेंटांतल्यान एमेंडमेंट्स टू लँड डिवेलपमेंट एक्ट घातलेले आसात ते तांणी परजेचें आयकून फाटीं घेवंक खेरीत भाशेन ह्या दोगांय पासत आमी देवाची कृपा मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे मदें सगळ्याहून ल्हान तो सगळ्याहून व्हड जातलो अशें जेजू आमकां भासयता. दुसऱ्यांची
बो करून आमच्या दुस्मानाची आमी सेवा करता तेन्ना आमी आमकांच खालती करून देवा मुखार आमी व्हड जाता. आमी जेन्ना दुसऱ्या पासत उदीक आनी उदीक वावुरता दिसपोटी आमकां विसरून आमी दुसऱ्यांक बरें करता तेन्ना देव आमच्या आदाराक पावता म्हूण आज आश्वासन दिता. हेंच करूंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदुदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. रातुया. सोर पदवेदा देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसोणी दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोणबाडायेन वागूय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून सुर्गीचें सूख आमी जोडुशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूच चलयता सासणाच्या सासणाक. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो आनी सर्वेस्परान सैतानाक विचारलें, तूं खंयच्यान आयलाय? ताणें जाबाब दिलो, हांव संवसारान हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनीक कोण ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट कोत्ता. सैतानान जाबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता? ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगळ्या ताच्या बाटा विटा भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय? तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगळो गांव ताच्या हिणांनी बरोन ओत्ता. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्कायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें, ताची सगळी गिरेस्तकाय तुजे आदीन कोत्ता, पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सैतान सर्वेस्परा सरशिल्लो कोडसरलो. जॉबाच्यो पूत दुबो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरोप येताल्यो. त्या दिसा जॉबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरतालीं. तेन्ना साब्यांनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी तांकां सगळ्यांक उबारून व्हेली. आनी सगळ्या तुज्या चाकरांक तांणी तोर्सादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो सांगून सोंपता थंयच आसता आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार थावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. ताणें सांगून सोंपूंकूच नासलें. आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालदियांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोर्सादीन जिवेशी मारले. तुका हें कळीत करूंक
हांव एकलोच वाटवलां. तो उलयता थंयच आसता आनीक एक निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घारा जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं तेन्ना ओवचीत ओरण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घोराच्या चारूय कोनशांचेर मारलो. आनी अशें तें घोर त्या तरणाट्यांचेर शेवटोन पडलें. तीं मेलीं म्हूण तुका कोळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. जॉब उठलो, ताणें आपलें आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सरपटून ताणें देवाक भोजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगळो भायर सरलां. विंगळो हांव परतून वेतलों. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान पातक करूंक ना, ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. परतून म्हणया, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो, सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरणा येतल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. उद्गाराक उबी रावया. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपणा मोदे कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो, पूण तांच्या मनांत घोळटाली ती चिंतना पळोवन जेसून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून तांकां म्हळें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडटा ताका घेता. कित्याक तुम्हा सोमेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुआवान उलोवन म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसले कोण एकले तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. जेसून ताका म्हणलें, ताका मोना करी नाकात, कित्याक तुमचेर आड ना तो तुमच्या बागा आसा.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. बाबा भयणीनो, जिवितान आमकां देव जायते देण्यांनी भरता, जायते वस्तूय दिता आनी जायते आटे विघ्ने आमच्या जिवितान येतात. पूण जायते फावटी देवाक दिनवासचे बदलेक आमी जायते फावटी देवाचें शिंटाव. देव आमचे सवे व्हड व्हड विस्मितां आनी व्हड व्हड कर्तुबां करता. हेका लागून दर दिसाक देवाची आमी उपकारी आसूंक गरज. आमच्या जिवितान देव आमकां सगळ्या बरेपणान भरता. आयच्या जॉबाच्या पुस्तकांतले आमी हें वाचता आसतना देवान सगळें जॉबा कडचें काडून व्हेलें, तरी पोत्यान देवाक ताणें शिणलो ना. इतलेंच ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलां, विंगडो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. आनी असलेंच धोरण आमचें जावं गरजेचें. कित्याक जायते फावटी घडयेक आमी समजता देवान कित्याक मुळयो वस्तू आमचे सगळे दिल्ल्यो काडून व्हेल्यो, देवान कित्याक जायत आमकां हे परिस्थितीन घाली, देवान कित्याक जायत आमकां अशीच दवरली. आमचो शीण जाता जायते फावटी. आनी जेसू आज कांय बरी आमकां शुभ वर्तमानान उगडास करता. तुमी सगळीं तुमचे भितरली जो कोण धाकटो कोण आसा तो सगळ्यां परस व्हडलो. म्हणजे आमी आमच्या जिवितान ल्हान आनी देवा मुखार खालती जावंक गरजेचें. कित्याक गोरवाक आनी देवाक पडना तें आमी जाणा भाव भयणीनो. म्हणटकूच देव जितले आमी खालतीकायेन आमची सेवा करता, जितले देवाचेर पातयेवन आमी जियेता, जितली आमी दुसऱ्या पासत बरें वावुरता, उदीक आमकां देव उपोट देण्यांनी भरता. आनी ह्या आयच्या दिसाक दिसती पडटा जेन्ना शीस जेजूक येवन म्हणटात, सायबा आमचे वांगडी न्हय आसले कोण आमी पळयले एकलो तुज्या नांवान देंवचार काडटालो आनी आमी ताका मना केलो. आनी जेजू म्हणटा, म्हजेर आड ना तो म्हज्या सांगाता आसा, तुमी कित्याक म्हण ताका मना केलो? कित्याक तोवूय देवाचोच वावर करता. जायते फावटी आमचे मदें जाता, आमकांच दिल्लो आमी जायते फावटी वावर बरे तरेन करता तेन्ना आमी दुसऱ्याकूय पळयता आमच्याहून अदीक बरी ती करता. आनी असले वेळार नोसायेन भरून घडयेक आमी तांकां म्हणटा तुमी तशें करचें न्हय. पूण जायते फावटी देवाचो वावर फुडें वचूंक देव जायते मनशांक धाडटा, जायत्यो वस्तू आपणायता, जायते वस्तूंनी आमकां देव बाबा भयणी ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक बरें करूंक आमकां शिकयता. आनी हें करता आसतना देव आपले हातयारां जायत्या मनशां वरवीं बाबा भयणीनो वापरता. तेन्ना देव आमकां आपलें बरेंपण अदीक आनी अदीक विस्तारूंक सगळ्यांनी आमी खालती जावंक उगडास करता. जितले आमी ल्हान जाता, जितले आमी सगळे सोंसणीकायेन देवाचो वावर करता, देवाचें राज अदीक विस्तारूंक पावता. आज आमकां ही कृपा मागुया. सायबा, आमी ह्या संवसारांत जियेतना सगळें जें कितें तुवें आमकां दिलां तें आमी अदीक बरेपणान वापरूंक, सगळें जें आमी तुवें आमकां दिलां तें आमी तुका दिनवासूंक, सगळें आमच्या जिवितान येतेले आटे विटे कोश्ट दोग आमच्या जिवितान येतेले त्रास तांकांय सायबा आमी फुडो करून तुका आमी वाखाणूं आनी अदीक करून तुजो वावर खालतीकायेन मोगान आनी सेवे चाकरेन आमी करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गीत घेवया C19 पेज 36. Suka fula kosztangate, niezamiele cini wate, Ata Bapa betung tuka, mudiani soya wana. Suka fula kosztangate, niezamiele cini wate, Ata Bapa betung tuka, mudiani soya wana. Somo brinda, que tu mano que
विसरून तुगे दोयाळपणा समोर पिताव ते तू मानून घे म्हूण मागता आंगोड्याच्या वासारोगान विसरून तुगे दोयाळपणा मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामूळ मागात आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ कोणवाळे देवा आमी तुका वोमताव ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ते आमकां सगल्या देण्याची निरंतर वावती सोर हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सोर काड्यान सोर ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळें सगळी रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान खरो दिवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रगत वारून संवसाराक ताणें शांती सोडली देखून सगली रोचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें गितोन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीक तुका जय जय सर्वेस्वराचें नांव येता ताका जय उत्सर्गीक तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडयत हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनिशी कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बाग्यून सुसे
वागून धरून सूर काडीत कमानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बोल. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसके आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलोतीत सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजो देखपोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तुका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुमिया जे म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. उगडास कोरीत जाल्यार तुजो काळजा सोदो सांगोन भोगता घेतलो पूण तूंच आजी जालोय जाल्यार
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशे रितीन जेजूचें मरण समरुमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गांत ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, आयज 26 तारीख आनी फाल्यां 27 तारीख दोनी तारखो आमकां गोंयकारांक आयज आनी फाल्यां एकदम गरजेच्यो, ज्या मेरेन गोवा लँड डिवेलपमेंट आनी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन्स एमेंडमेंट जे काडलेले आसा ताचे पासत आमचे ऑब्जेक्शन्स घालपाक फाल्यां निमाणो दीस. जाल्यार आमी आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर जी ड्राफ्ट धाडलेलो आसा तो तुमी वापरचो. जरी तर कोणाकूय वेळ ना तें धाडपाक वो कशें धाडचें तें समजना, आयज सांजेर सायबिणीची बॅट जातली त्या गोराब्यांनी आमी सिग्नेचर कॅम्पेन करपाक ह्यो प्रती धाडटले. तुमी थंयसर येवन त्यो सायन मारूंक जाता, नाजाल्यार फाल्यां मीस जाल्या उपरांतूय त्यो हाजीर आसतल्यो. फाल्यां 5 वाजता पयलीं तुमी तुमची ऑब्जेक्शन्स TCP डिपार्टमेंटाक सबमीट करपाक जाय. जनरल ड्राफ्ट जो धाडलेलो आसा ताजेर वयर ईमेलूय आसा, त्या ईमेलाचेर तुमच्यान ती पाठोवं येता वो तांकां पर्शी हातीन व्हरून दिवं येता. आयच्या दिसाक सिटिजन्स ऑफ गोवा जे आसात तांणी केरीत भाशेन उलो मारलेलो आसा सगल्यांक. पणजे पाटो हांगासर TCP डिपार्टमेंट जो आसा थंयसर येवन हो प्रोटेस्ट करपाक. जे कोणाक वेळ आसा आनी वेळ काडूंक मेळटा तांणी वेळ काडून आयज पणजे हाजीर जावचें सकाळीं 10 वाजता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरपरात दिव्यास F20 पेज नंबर 95. संसारचो भोगुया तुमचे संगातीन हांव आसां. संसारचो